बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बामणीनो आज तुमी हांगासर बायग्योन आंतोनीक भेट करूंक आयल्यात. मंगळाराच्या मंगळाराक तुमी हांगा येतात ताची विनवणी मागूंक तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबीक जिवितांत, पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी समाजीक जिवितांत. आनी हें कोत्ता आसतना तुमी भोगतीपणी येतात, सगळें घेवन येतात आनी दिन वाचूंकूय येतात. ज्यो कितें गरजो तुमी ताचे मुखार मांडलेल्यो त्यो ताचे विनवण्योन देवान तुमकां दिल्यात ताकाय लागून येतात आनी ताका दिन वाचतात. असल्या मनान आमी हांगासर मंगळाराच्या मंगळाराक एकठांय जाता. आज पवित्र सभा सेवाधर्मीक उगडास करता बायग्योंत लुसिया हिचो ही आंकवारी आनी रोग साक्षीण जाली. तिणें आपल्या जिवितांत जेजूक गोवायकी दिली आनी जेजूच्या मुल्यांक गोवायकी दिली. तिचे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत अदीक करून आमच्या जिवितांत कोश दुमाळो येता तेन्ना तीर आनी गोट रावंक आनी गोवायकी दिवंक तिकाय फुडें घालून ह्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आनी दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातव गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच संकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. लुकास आनी मेरिलीन फेर्नांडीस हांच्या इंतेसावन आमी हे मीस पेटयता. तांचेर बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवान आपलो आशिर्वाद घालचो आनी तांकां बरी भलायकीन सांबाळची म्हूण मागुया. देवा सासणांच्या उजवाडा आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितान आनी रोग साक्षिणीच्या दिरादीक मोरणान बायग्योंत लुसी प्रकाश बरी दिवटी जावंक पावली. सोर बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेन सांबाळून आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावं आनी एक दीस बागेवंत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासनीक उजवाडांत आमी तुका भोगूंक पावूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक.
सोफोनियास प्रवत्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोलपोतोल्या बोस्टवतोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कोनिश्टाय येता. ते केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासले. चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर तांणी केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सोरशी ते केन्नाच लागीं सरूंक ना. वय सगळ्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एका जुवा खाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरसांक नितोल भोवन दितलो. एथिओपियाच्या नदीच्या कांता फुडें पर्यान म्हजी पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतच म्हजेर आड केल्ले वायट कोन्यांची लॉस तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या गोरविस्ताक हांव काडून उडयतलो आनी म्हजे पवित्र पर्वतार तूं गर्वान चलची नाय. तुजे मोदें हांव दवरतां एक ल्हानवीक आनी खालती पोरसां आनी इस्रायेलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतली. ती कांय वायट करची ना, फोटी मारची ना, तांच्या तोंडान लोबाडी जीप मेलची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवाक वेतली आनी विसो घेतली. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्याक वाखाणी मेळटा. जबाब. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकलीपणाक घालून तुमकां कोदीस पडची ना. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वी वयलो ताचो उगडास नाश कोत्ता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्परात ताचे आयकोता आनी सगळ्या आकांतांतली ताका निवारता. जबाब. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचे कालीस दुखवला खोतवला ताचे सोंशे सर्वेस्पर आसाच. जाचे मन वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकाच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो कोदीस खास लावचो ना. जबाब. दोदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. हे सोम्या काला कोरी नाकाय. तुजे पोरजेची पातकां बोगोस. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले.
ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हळें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मळ्यांत आज वावर कर. पुतान म्हळें, ना वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपालन म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची कुशी केली? तांणी म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, दोंड वसूलदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दोंड वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडीनो, केन्ना केन्नाय मुंगडारा दीस एक सांत आमकां मेवता. ह्या वर्सा कितलेशे मुंगडार आमकां सांतांची समोरमणी गावल्या. आज बायग्योंत लुसी ओ तिचें नांव लुसिया म्हळ्यार उजवाड. तिचें नांवूच तशें उजवाड. जांकां नांव आहा लुसी म्हणून तांच्या नांवांचो अर्थ उजवाड, लुक्स लुचेस लाती भाशेन. ही वस्तुरीचें नांव पयलें महाप्रातोन आहा तातूंत आदीं 8 वस्तुऱ्यांची नांवां आसलीं. आतां 5 वस्तुऱ्यो केल्यात. तिचेंय नांव थंय आसा. पेरपेत्वा, फेलिचिता, सिसिलिया, आगाता, लुचिया. ही 5 नांवां आहात. आदीं 8 आसतलीं तीं. ह्यो तिसऱ्या चवथ्या शेंकड्यांतली सांत आनी बोग मार्तिरो, रोग साक्षिणी. आनी तांचें जिवीत दुमाळ्यांनी भोगलोलें जिवीत. जायतो दुमाळो तांकां दिवन तांकां नाठाक केली. बायग्योंत लुसियाची कथा जरूय तातूंत थोडी आमी म्हणटा हांव लेजंड आहा, लोककथा आसा. त्या लोककथाक लेजंड म्हणटात. तरी आसतना तातूंत जायतें सोत आमकां उगडापें जाता. ल्हानूच आसतना तिणें निर्णय घेतलो आपलें आंकवारपण देवाक भेटूंक. तिचे मांयचें मन दुसरें आसलें. तिच्या आवयन ताका एक क्रिस्ती न्हूय, त्या क्रिस्ती न्हूय तो म्हणल्यार विदेशी, ताचे फुड्यान सोयरीक करून ताका ही आपले दुवेक लग्न जावंक दिवंक. पूण लुचियाक खुशी नासली. ते आवयक जायतें सांगतालें, म्हाका लग्न जावपाची खुशी ना. आनी आवय म्हणटाली, तूं एकलीच इतली गिरेस्तकाय आहा आनी तोय श्रीमंत, आमी श्रीमंत, तो क्रिस्तांव न्हू जायत, पूण तुजे लागीं ताका लग्न करूंक हांव परवानगी दिता. आनी लुचियाक दिसलें घोडये बायग्योन सिसिलियान तशें केलें. बायग्योन सिसिलियान चिंतलें, म्हाका आवय आग्रो कोता त्या मनशा कडेन हांव काजार जातली आनी ताचें मन बदलतलीं. हें लुचियाच्या मनांत मातशें इलें तरी येतालें. पूण ताचे भितरल्यान ताणें ही आंगवण केल्ली, हांव म्हजें जिवीत एक आंकवारी कशी देवाक भेटयता. आनी ताचेर आड वचूंक तिका खुशी नासली. पूण तें देवा कडेन मागतालें, कशेय भाशेन म्हाका ह्या घुटळ्यांतली सुटून काड, कित्याक म्हाका म्हजें जिवीत तुका भेटूंक जाय. म्हज्या आवयच्या मनांत घाल.
तेची आवय दुयेंत पडली. तिका रोगताचो व्हाळ व्हांवूंक लागलो, कशीच बरी जायना. लुचियान सांता आगाता कडेन मागलें, म्हजी आवयक बरी कोर. आगाता लुचियाक दिश्टी पडलें आनी आगातान सांगलें, तुज्या आवयक म्हज्या तुंबाशी हाड, हांव तिका बरी कोत्तां. पूण लुचियान सांगलें, तूं तरी बरी जातली, तुका जरूर सांता आगाता बरें कोत्तलें. हांव कितें तुका सांगता तें तुवें करूंक जाय. गेली आनी ती बरी जावन आयली, ती खुशाल जाली. पूण लुचियान सांगलें, ओद्दो वांटो गिरेस्तकायेचो गोरिबांक दिवंकूच जाय, कित्याक तूं बरी जालें. भाग्योंत आगातान तुका बरी केल्या. ओद्दो वांटो, आमी इतली गिरेस्तकाय आमचे कडेन आहा, ही कित्याक ओद्दी गोरिबांक दी. आनी आवयन तिचें आयकलें, कित्याक आवय बरी जाल्ली. पूण हो तिचो न्हवरो विदेशी आसलो, तो रागा बरीच जालो. ताचें मन तिच्या गिरेस्तकायेचेर, तिचे सुंदरायेचेर आसलें आनी गिरेस्तकायेचेर आसलें. लुचिया सुंदर दिसताली, उदी करून तिचे दोळे बरे दिसतालेत. ताणें तें लोक जायना म्हूण आनी ही गिरेस्तकाय दिली म्हूण क्रिस्तांव म्हूण राजपालाक कळीत केलें. आनी राजपालान ताचें मन आसलें, सगळीं जीं रोमांक रावतात, सिसिलीक, सिराकुजा, सिसिलीक आख्ख्या ताच्या राजवडकेंत रावतात, ताणें आपले देव सांडचे आनी आपूण सांगता त्या देवांक भोसचें, ही ताची हुकूम आसली. सिसिलियान ती पाडूंक ना. क्रिस्तांव म्हणटकूच तिका दुमाळो फाव जालो. तिका वळवळावन मारूंक तेणी येवजिलें. ती निर्मोळ देखून आनी ती आपलें निर्मोळपण देवाक भेटयता देखून हे राजपालान सांगलें, तिका एका नायकिणीच्या घरांत व्हरून दवरात, कोलोंतपणाक दवरात. पूण देवाची पदवी इतली सुबेज जाली की तुंय तें पावूंक ना. देवान तिका वाटायली. मागीर ताका उजो लावंक आज्ञा दिली. उजो केलो, पूण ती उज्यांत लासोना जाली. दुसरी सालवार जाली आनी ती मरोना म्हूण आनीक तिका मारूंक तोरसाद तिच्या गोळ्यांतल्यान घालची म्हूण राजपालान आज्ञा दिली. पूण ताच्या आदीं सांगतात, आनीक एक लक कथा सांगता, तो तिचे दोळे पळोवन मुरगोडटालो. तिणें आपले दोळेच काडले आनी एका ताटांत घाले. पूण तिका मागीर तशी मारली, कित्याक ती राजपाला प्रमाणे सुबेर बायल, कोणाचें आयकोना. तिका नाटक करुया तोरसाद मारून आनी तिका जिवेशी मारली, गुमठी कातरली तिची. पूण पुत्त आसतना तिचे दोळे पुत्तून आयले. जे दोळे ताटांत आसतले तिका पुरूंक व्हेले तेन्ना तिचे दोळे पुत्तून आयले. आनी ते पासत तिका कुड्ड्यांची आस्कारीण कोत्तात. जांकां दोळ्यांचो प्रॉब्लेम आहा, जांकां दोळ्यांनी सारकें दिश्टी पडना, फूल पडलां, वो दोळ्याचें ऑपरेशन आहा, वो कसलेय दोळ्याचे प्रॉब्लेम आहात, जाल्यार तिका उलो मारतात. तिणें देवा कडेन मागून तांकां पोत्तून नदर दिवंक, कित्याक तिचें नांवूच तशें उजवाड. आनी उजवाड फकत कुडीचोच उजवाड न्हय, पूण तिका मोनाचो उजवाड दिवंक उलो मारतात. आमचें मौन उजवाडाव. आनी ते पासत तिचें नांव लुचिया ओ लुसी आमकां उगडास कोत्ता उजवाडाचो. तिच्यो कोरन्यो उजवाडाच्यो जाल्यो, जोरी राजपालाक त्यो काळोखाच्यो कोरन्यो. आनी तिणें देवाक ओय म्हणलें, तें शेवट पुऱ्यान तिणें ओय आपलें सांबाळलें. आयचें शुभ वर्तमान दोगां पुतांची खबर कोत्ता. जेजू हे ओपारी सांगता आसतना ओ दोग पूत, ओ दोग मनीस, सदांच दोगांची खबर सांगता. एकल्याक वाखणटा आनी दुसरो आयकोना तसलो दाखयता. हें आमच्याय जिवितांत आसा. सगलीं भुरगीं आवय बापायचीं आयकोनात, थोडीं आयकोतात, थोडीं आयकोनात. हें जेजू ओपारींनी सांगता.
थोडी आवय बापायक ओय म्हणटात पूण काम ना कोत्तात, थोडी ना म्हणटात पूण मागीर कोत्तात. हें सारकें आमकां लागू जाता. ही गोत जी जेजू सांगता आमच्या भुरग्यांक लागून जाता. थोडीं भुरगीं उलोवपाक बरीं वोय वोय म्हणटलीं पूण केन्नाच कोच्ची ना. थोडीं क्रांतिकार ना म्हणटलीं आवय बापाय पूण मागीर चिंतलीं आनी कोत्तेलीं. असल्याक जेजू वाखणटा. हिणें बागेंत लुचियान एक निर्णय घेतलो आनी तो निर्णय शेवट पर्यंत सांबाळलो. आवय आडकोळीचो फातोर जालो, राजपाल आडकोळीचो फातोर जालो, तिचो न्हवरो काजार जावंक ना तो आडकोळीचो फातोर जालो. तिच्यांनी बदलू येताले, तिच्यांनी ताकाय वय म्हणून येतालें आनी हांकांय वय म्हणून येतालें. तशें करूंक ना तिणें. जें कितें तिणें वय म्हटलेलें देवाक तें घेवन शेवट पासून रावली आनी आपलें रगत वारोयलें. सगलें आपलें आसलें नासलें दिलें. आपली खुशी दिली, आपले दोळे दिले, आपली कुडी दिली, आपलें रगतूय दिलें. इतली काळजीदार वस्तुरी ती. आनी ते पासत ह्यो 8 वस्तुऱ्यो पयल्या शेकड्यांतल्यो वस्तुऱ्यो देखून आनी त्या काळार त्यो बागेवन जावंक पावल्यो. वस्तुऱ्यांक लेखी नासले पूण देवाचें निर्मण तें ह्यो असल्यो वस्तुऱ्यो अदीक करून आपलें निर्मळपण सांबाळूंक, आपलें आंकवारपण सांबाळूंक त्यो वावुरल्यो. कित्याक तांच्या मनांत आसलें आंकवारी सदैव, निर्मळ आंकवारी सदैव, म्हजें आंकवारपण हांव देवाक भेटयतलीं. हें धोरण तिणें घेतलें. आजकाल असलें आंकवारपण जबोर ना. असलें आंकवारपण चडशीं सांबाळिनात. भोव तोणीं आहात जे आपलें आंकवारपण सांबाळटात आनी लग्नाच्या दिसाक आपल्या न्हवऱ्याक दितात. पूण थोडीं आहात आनी सुबेज आहात जी आंकवारपणूय बाडलां ताणें आनी आतांची चालूच तशी जाल्या. म्हणजे आंकवारपणाक मोल ना. आंकवार कित्याक रावंक जाय? लग्न जावचे आदीं सगलें करपाचें. लग्न कित्याक उपकारलें? आनी थोडीं म्हणटात ना म्हजोच हांव ताचेच लागीं लग्न जातली, लिंगाचो भोग भोगल्यार कितें आहा? कांय ना, ताचेच कडेन ना. पवित्र सभेंत ह्यो आंकवारी आहात, ह्यो 5 आंकवारी ज्यो हांवें तुमकां सांगल्यात त्यो शेवट पर्यान आंकवार रावल्यो. कितले दुमाळो तांकां दिलो, केन्नाच तांणी आपलें आंकवारपण इबाडूंक ना. कित्याक तीं जाणां आसलीं काळजान नितोड ती सुबागी ती देवाक पळयतली. हें भाग्य आसा. दुसरें भाग्य आमकां सांगतात देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो, देव तांकां दया दितलो, देव तांची रडणें बंद करतलो. पूण एकूच भाग्य आहा, ती देवाक रूप पळयतली. निर्मळपण इतलें गरजेचें की देव तांकां सारको दिश्टी पडटा. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. भुरगीं खंय आसूं येता, भुरगीं एके कडेन आवय बापूय एके कडेन आसूं येता. हांगा भुरग्यांक आवय बापूय दिश्टी पडना. पूण हांगा देव म्हणटा, जेजू म्हणटा ती रूप देवाक पळयतलीं. आनी हे आंकवारीक बरें मानलें. आमचें आंकवारपण सांबाळून देवाक आमी रूप पळयतले. देवाच्या ताळ्याक ताणीं कान दिलो. ओय ना असो फेड करूंक ना. लुचिया आमकां आयचें शुभ वर्तमान सांगता ते भशेन हो भुरगो पयलें ताणें ना म्हणलें, मागीर चिंतलें ताणें हांव वय म्हणटलो बापायक आनी गेलो मागीर करूंक. दुसऱ्यान वय म्हणलें आनी ना. आमची वागणूक जायते फावट आमी वय म्हणटा सगलें, पूण मागीर आमी म्हणटा ना म्हजे कडेन जायना. पूण जो वय म्हणटा ताणें वय सांबाळूंकूच जाय. लुचियान तशें केलें. आमी देवा कडेन खेळ खेवनात. ना ओय ना आपालिपा उपकार ना देवा कडेन, कित्याक तो देव. आमी आमच्या बाराबरच्या कडेन आपालिपा खेवता बरें आहा, पूण देवा कडेन न्हय. ती आमकां एक देख दिता. ओय म्हटलां तें तूं शेवट पुऱ्यान सांबाळ. मरण लेगून आयल्यार सांबाळ, पूण मरणाक लागून 2 पापेल करून नाका. 2 भाशेन आमी मालूंड म्हणटा. मालुंडाक 2 तोंडां म्हणटा. हेंय तोंड आनी तेंय तोंड. आनी मालुंडाक आमी बोगलेक घेना. कोण एक मनीस तरी तसलो आहा पयलीं सांगता हें मालूंड. ताका आनी कांय सांगिनाकाय की 2 तोंडां कोत्ता. तुकाय वय म्हणटा आनी ताकाय वय म्हणटा.
असलीं मालोडां न्हय, पण आमी बरीं सात्वीक मनशां जावं, स्वताची मनशां जावं, उजवाडाची मनशां जावं, कात्रेची मनशां जावं, आमकां बायगेवन लुचियाक फुडें घालून मागता आसतना जेजूक सांगुया, हो संवसाराचो उजवाड. ताणें बापाक ओय म्हटलें आनी शेवट पर्यंत ओय घेवन तो रावलो. तोच आमच्या काळजांत येतलो, तो आमकां मुख्य शक्ती दितलो. आमी जे देवाक ओय म्हणलां तें सदांकाल मान, ताचेच कडल्यान आमकां हें बळ आयच्या दिसाक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावन आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूक आपल्या काळजांत पयलो जागो दिवंक आनी त्याच जेजूक घेवंक भावार्थ्यांची काळजां तयार करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. आमी जण एकल्यान ह्या क्रिस्तेन्याच्या काळाचो बरो फायदो काडूंक आनी जेजूक घेवंक आमच्या काळजा मनाची तयारी करूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. ह्या मिसांत लुकस आनी मॅरिलीन फेर्नांडीस आनी आपलें इतेंसांव भेटयला, तर भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो शुभम आशिर्वाद तांकां फावो जावंक तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. बापा मोगळा, तुजे मुखार मांडलेलीं आमची तेसवां तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुज्या भुरग्यांक तुका वय म्हणूंक आनी तूं सांगता ते वाटेंतल्यान चलूंक आदार दी. हे आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दाना तयारीचे वेळार आमी गायन घेवया. C8 पेज 31. बापाक मान्ना कोण कोण पायलो, सायकल सोची कोरी भोगली. ताका नाका बोली गाना, सायपेल्याची दोया प्रिती. ओंकार बापा मानून तुगे ओगान केली विडोनी. ओंकार बापा मानून तुगे ओगान केली विडोनी. बापाक माना भांगर रुपे, जाय प्रिती मोग वाडयलोलो. ताका नाका पयशांय बाळ, जाय दुबल्याचो केल्लो हुस्को. ओगाळ बापा मानून तुगे ओगान केली विडोनी. ओगाळ बापा मानून तुगे
भयणीनो आनी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आनी आपले पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर सर्वेस्परा, तुजे आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली देणी पवीत कर. लुचिया, तुजे बोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बलिदानान, ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोईत वेले. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता, तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवीत बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुचिया, तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचीत पदवी दाखयली. ए पोरी, तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेक पोर जोडायताय. देखून सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून इंदेळी पवीत कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोतलें. ए म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूढ पोरगो तुया Soya Jesu ami tokata ani ekalsitle pieta itle poti tu voi movan Jesu ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या मोठभाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोन दुता बायगोन पेरपेत्वा फेलिचिता लुचिया आयनेजे सिसिलिया आनीक ह्या तुज्या रोग साक्षांक आनी बायगेवन आंतून आमच्या आस्कऱ्याक आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जीवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन दोतोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून आनी धीर घेवन सगळीं बराबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवट की पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या आसात स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकुतकोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकुतकोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणांत बांटू घेवंक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांची अंग वेताना आमी गायन घेवया D7 पेज 50 The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone non-baptized here, please do not come forward to receive the sacred body of Christ.
उबी रावया, प्रार्थुया. सोर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, लुसी तुझे रोगसाक्षिणीक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोरणान जुय तिवोन तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा उदेशी आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोय तिवोंत कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. उपकार करून बसात. गेल्ल्या मंगळारा दीस तुमचें दान जालां 35,790 रुपये. तुमकां आमी दिनवासता तुज्या उदारपणा पासून. हांगासर जायतीं जाण येतात, अदीक करून तरणाटे येतात. तांकां नोकरेक लागून तांकां विजा मेळना, तांचो एक प्लान आहा भायर वचपाक, तें तांकां जायना. पूण जायते तरणाटे सांगूंक आयल्यात आमी 13 दीस करूंक आयल्या, 13 मंगळार. पूण 8च मंगळार जातूच हें कितें आमी मागताले तें आमकां गावलें. 8 मंगळार, 9 मंगळार, 6 मंगळार खुशालकायेन सांगूंक येतात. ते पासत आमी तांचे पासत करीत भाशेन मागता. ह्या तरणाट्यां पासत जे आपल्या जिवितांत नोकरी सोदतात वो भायर वचूंक सोदतात तांचे पासत. ते भायर दुसरोय लोक येता जो आमकां सांगूंक पिडेंतलीं बरीं जाल्यात. दोतोरान अशें अशें सांगलोलें, आमी हांगा येवन मागलीं, पोत्तून गेल्या आनी तें नाच जालें. तसल्योय जायत्यो घडण्यो आमकां सांगूंक येतात आनी दिन वाचूंक येतात. बायकोंत आंतोनी कडेन मागलें आनी ताणें आमकां दिलें, आमी दिन वाचूंक आयल्या. पूण थोडीं जाण येतात. आज सकाळींचे मीस जाले उपरांत एक कस्तुरी आयली, ती सांगूंक हांव हांगा इगोजेन कुशालकायेन येता. कित्याक इंग्लीश भाशेन सांगता ती म्हाका 3 things I have to mention. I have grown in sanctity, I have grown in sanity, and I have grown in my spirituality. बरें दिसलें म्हाका. म्हणजे हांव पवित्रपणान वाडल्या हांगा येवन, हांव निर्मळपणान वाडल्या आनी हांव ओत्मीकतायेन वाडल्या. कित्याक ही तुमचे इगोर्जेंत आमी पांय घालो त्या दिसाक तावन इतली सोबीत सुंदर आपयता इगोर्ज देवा कधी लागीं आसूं. ते पासत इगोर्ज पळोवन हें सगलें तुवें घातलां तें पळोवन आमकां अदीक उमेद आयल्या आनी म्हजी ओत्मीकपणूय वाडलां आनी पवित्रपणूय वाडलां. आनी इगोर्ज सुद्दां नितोड निर्मळ तुमी दवरतात. ते पासत नितोडाय इगोर्जेची म्हाका बरी लागल्या आनी म्हजेंय जिवितूय नितोड करूंक हांव वावुरतां, जे भाशेन तूं तुजी इगोर्ज नितोड दवरताय. साफ सूप सदांच क्लेनलीनेस. तेणें अशें म्हटलें, तें आमी आयकलां, क्लेनलीनेस इज क्लोज टू गॉडलीनेस. आनी आनी एकलो म्हाका म्हणटालो, फादर, एवरीथींग इज ऑर्डरली डन इन दीस पॅरीश, एवरी ऑर्डर इज फॉलोड. दीस स्पीक्स ऑफ गॉड्स ऑर्डर. देवान संवसार रुचता आसतना ऑर्दीन रुचलो. ऑर्डर पयले दिसाक दुसरे दिसाक. जेन्ना हांव इगोर्जेंत येता इतलें तुमी ऑर्डर बसयल्या, देवाचो उगडास म्हाका येता. इगोर्जेंत सगली ऑर्डर म्हणजे क्लेनलीनसूय आनी ऑर्डर हें जबरसो असलो लोक सांगिना. भोव थोडीं आसतलीं वचतें सांगपाक, पूण ती रडोन सांगताली. आमी कित्याक रडटाय? कुशालकायेन रडटा. कित्याक हांव हांगा येयतसून हांव वाडल्या ओत्मीकतायेन. आनी हो हुरीस घातला त्या दिसाक इतली वस्तुरी जी वाचप करूंक आहलोली, ती म्हणटा, तूं मीस म्हणटा आसतना हो फुरीस धवो उसवाड कसो हांवें तुज्या फाटल्यान पळयलो आनी आपण स्वर्गार आसल्या भाशेन दिसलें. ही तुवें इगोर्ज इतली नेट वयल्या, आमकां आपयता, देवूय आमकां दर्शनां दिता आपलो मोग करूंक आनी आपल्या जिवितांत वाडूंक. कोण कोणी अशे भाशेन सांगता आनी हांव एकदम खुशाल जाला की हे इगोर्जेन जरूय तुमी म्हणटात पादिकार स्ट्रिक्ट हांव,
हांव शिस्तीचो मनीस, अशें आडगे नाडगे म्हाका नाका. हांव ओय आनी ओय, ना जाल्यार ना, आनी तुमकां करी दिसा म्हाका येवन सांगचें आनी हांव तें आयकतां. हांव दिसता तसो न्हय, पूण म्हाकाय काळीज आहा. पूण हांव ऑर्डरीचो मनीस, आनी हे मनशान म्हाका सांगलें तें हांव खुशाल जालो. फादर, युअर ऑर्डर हॅज हेल्प्ड अस टू पूट ऑर्डर इन आवर लायफ. ही बायल म्हणटाली, द क्लेनलीनेस ऑफ द चर्च हॅज हेल्प अस टू बी क्लीन इनसायड माय सोल. हांव केन्नाच रावून नासलो असले कॉमेंट येतले, बरे कॉमेंट. हांव खुशाल जाता. आनी हे सगलो वावर जो आमी केला इगोजेक, तो तुमच्याच आदारान आमी केला. तुमी जें कितें दितात तें घेवन. आतां इतल्यो वस्तू पळोवन लोक आनिकूय येता, फादर तुका जाय तें कर, तुवें जाय त्यो वस्तू केल्यात, हें तुमकांच लागून. आनी म्हाका, हांवें तिका सांगलें, सांतांतून म्हजो पात्रोन सांत, कित्याक म्हाका नांव आहा आंतोनीचें. आनी हांवें सांगलें, पयलोच हांव हांगा आयलो तेन्ना ताचे कडेन मागलें हांवें, हे फिरगोजकारांक तुजे मुखार घालता, हे फिरगोजीचे सगळे प्रोश तुजे मुखार घालता, जीं कोण मुंगडारां घेतात तांचे प्रोश घालता, तूं तांकां पळय, आनी गोर तुजी तूंच ती राख आनी सांबाळ. हें म्हजें मागणें ताका. आनी तोच हें कोत्ता. म्हज्या मनान तर कितें कितें घालता तें तोच मनांत घालता, कितें करचें तें. हांव ताचेशी रोजार करता आसतना ह्यो सगल्यो वस्तू घालता. कित्याक ह्यो वस्तू उदेशी तो तुमकां देवाशी हाडटा. बायगोन तांतून तो सगळें करता, तो बायगोन तांतून ताचे विणवणेन तुमकां जाय तें मेवता, आनी ताचे विणवणेन तुमी अदीक भाग्यवन जावतात. तुमी हांगा वस्तू मेळोंकूच म्हण न्हय, पूण हांव मुद्दम सांगता, ह्यो तरेन सांगला ते भाशेन हांव भाग्यवंतपणान वाडलें हांगा येवन. हें म्हाका उत्तम गरजेचें. हांव ओत्मीकतायेन वाडल्या आनी हांव नितळपणान वाडल्या म्हजे भितर. असलें वस्तूच न्हय, पूण तुमचें खासगी जिवीत तुमी साक्षी दितात हांगा येवन. हाका लागून हांव तुमकां सगल्यांक दिन वाजता आनी बायगोंत आंतोनीचे विणवणेन जाय ती आशिर्वचनां देवान तुमचेर शेकान शेक ओतो म्हूण मागता. उबी रावया. आमचो फादर एलेक्झांडर कुमसाराक आहा. तुमकां तेवूय सांगता, 8 मिसा आदीं तो येता, हे मीस जाल्या उपरांत रावता, आनी मागीर निमाणे मीस जाल्या उपरांत तो रावता. ह्या दिसांनी आमचे इगोजेंत आमी काल कुमसारां दवरल्यान, आनी फाल्यांय आसतलीं. भायले पाद्री येतात, कित्याक आमी सदांचे जाता. हांव तुमकां आनी ते पासत तुमी हांगासर हांव आनीक एक मोठी दोस्त आयल्या, हें श्रायन कशें. आनी श्रायन म्हणटूच कन्फेसर आसूंकूच जाय. ह्या मनान एक कन्फेसर सदांच आसतलो, तुमची कुमसारां आयकूंक आनी तुमचें काळीज मन नितळ करून वचूंक. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दूख इश्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळलीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर.
आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कुंदींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय ते माग. ओर चोरेंच्या बागेंत तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनंती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Sure.